मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. रस्त्यात सुण्यांचेर अधिवेशनात चौफेर भासाभास. 100% काडटलो उपाय. 3 महिने भितर जाग्यार घालता प्रश्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे सभाघराक उतर. पारंपय मडकय कोसळ्ळे घर. वणत कोसळून शेजारच्याच्या घराचे लुकसाण. सरकाराकडल्यान मजतीची आस्त. रामनाथी ते उंडीर मेरेन रस्त्याचेर चिखल कालो. पावसाआदी खणलेलो रस्तो. दुरुस्तेक अजून मेळ्ळो ना मुहूर्त. थळाव्यांच्यो खदखदीत प्रतिक्रिया. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्त्यात सुण्यांचेर 100% उपाय काडटलो. पॉलिसी हाडून 3 महिन्या भितर हो प्रश्न जाग्यार घालता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराक उतर दिलें. गोंयभर लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी काडपाक सरकारान डेडलायन दिवची. सुण्यांचे कंपल्सरी स्टेरिलायझेशन करपाक जाय. तशें केलें जाल्यारच रस्त्यात सुण्यांचेर आळाबंद हाडूं येता. सभाघरांत भोवतेक वांगड्यांनी सांगलें. रस्त्यात सुणी आता सगळीच कडेन प्रताप दाखोवपाक लागल्यात. मागीर ते गांवांतले रस्ते आसूं, शारांतले, हॉस्पिटलां, शाळा व दर्यादेगो. साबार दुर्घटनांक ही रस्त्यात सुणी जापसालदार जावपाक लागल्यात. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान अधिवेशनात विशय काडलो. निळकंठ हळर्णकारान ताका जाप दिली. पूण भोवतेक वांगड्यांनी हो विशय गंभीरतायेन घेवपाची गरज उक्तायली. Increasing number of stray dogs attack in recent time. The increasing population of stray dogs has become a serious concern as we see pack of dogs all around in public places, including markets, hospitals, streets, beaches, etc. Step government intend to take in this matter. Speaker sir. I have taken an initiative along with the World Veterinary Services, that is WVS, and MR, that is Mission Rabies. यांचे बराबर आम्ही इनिशिएटिव्ह घेऊन हें काम कमेस केलो. नाउ डिफिकल्टीज दॅट वी आर फेसिंग. मुको 7 पंचायत आहे. 7 पंचायतींतल्यान एक पंचायतीन लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी फॉर्म केल्या. फॉर्म केलं नाही. हे सगळे गोंयांत हेच प्रॉब्लेम जाल्ल्या. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत, इफ यू कॅन सेट देम अ डेडलाइन बाय 31st August. Mandatory you have to form these committees. When that something goes, then we are enforcing that they start performing. So mandatory letter of spark from the panchayat minister's department that local animal birth control committees should be formed by 31st August. Second thing, the Goa small animal rescue management scheme जी हा त्याचे प्रमाणे एक MOU साइन करपा जाय, जे आता मिनिस्टरान सांगितला. इट इज बिटवीन द विलेज पंचायत अँड गोवा एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट. हेंय जायना. एकाय डेडलाइन दियाय. इश्यू सॉल्व करतले जाल्यार आमी स्टरिलायझेशन हे एनफोर्स करपाक जाय. स्टरिलायझेशन तूं कशें एनफोर्स करतलो? 150 पंचायतींनी एनिमल बर्थ कंट्रोल आनी म्युनिसिपालिटीनी एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लिमेंट करूंक ना. आतां ते कशें करतले? तांचे कडेन खंयचो पयसो आहा? स्पीकर सर, तूं काडटा तांचेर घालता. आमी हावजान हे कित्याक काडला? एक मिनिट स्पीकर सर, सभाघराचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, हे आमी हावजान कित्याक काडला? कित्याक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर हे सोल्युशन मेळना म्हणून आमी हावजान हाडला. आनी बाब रोहन खंवट्याक हांवें म्हणिल्लें हें राव म्हणून. कित्याक हें ताकाय इम्पॉर्टंट एज मच एज सेविंग लायफ्स. आतां कुत्रे जर घास मारूंक लागले, लोक पयस वतले. इंटरनेटाचेर न्यूज आयली, लोक पयस वचपाक लागतले. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. तें तुवें काडून त्या सायडीन बॉल उडोवपाचो न्ही. हो पासिंग ऑन द बक यू डोंट डू. हें हाका सोल्युशन काडात. आनी सोल्युशन काडपाक स्टेप सांगता. स्पीकर सर, फर्स्ट स्टेप स्टरिलायझेशन ऑफ पेट्स. म्हळ्यार म्हज्या घराचो मेल कुत्रो आहा ताका कापास करचोच पडटलो. डिपार्टमेंटान आनीक सांगलेलें तें म्हणजे एक लॉ पास केल्लो, एक स्कीम हाडलेली, द गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम 2014. आतां ह्या स्किमी अंडर कितें जाल्लें की ज्यो आमच्यो लोकल बॉडीज आसा, जावं ती पंचायत जावं ती म्युनिसिपालिटी, हेंच्यांनी MOU सायन करपाक जाय. आतां हो म्हाका LAQ गावला, अनस्टार LAQ नंबर 160. हितून म्हाका आतां आन्सर येयला की फक्त 52 लोकल बॉडीजांनी अजून पर्यंत MOU सायन केला. म्हळ्यार बाकीच्यो म्हळ्यार 189 पंचायती आसा आनी 14 म्युनिसिपालिटी आसा. बाकीच्यो कोणानूच करूंक ना. जावं स्टेरिलायझेशन प्रोसेस जो आसा, जावं ब्रिडींग करपाचो प्रोसेस आसा, हो कोणाच करूंक ना. सो सरकार जो डिपार्टमेंट आसा खंय ना खंय फेलियर जाल्लो आसा डिपार्टमेंट. Government has formulated
the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014, by which grant in aid is provided to facilitate local bodies, municipalities, panchayat to carry out sterilization and vaccination to stray dogs. Though animal welfare organization and NGOs, it is a mandate of the local bodies to implement animal birth control program. As per Animal Birth Control Rules Dogs 2001, the Animal Birth Control Rules 2023 framed under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. The department has the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014 amended for sterilization of stray dogs. As per Animal Birth Control Dogs Rules 2001 and Animal Birth Control Rules 2023, the management of stray dogs and implementation of animal birth control is responsibility of the local bodies. 100% हेजे सोल्युशन काडटा. I discuss with my veterinary department. I discuss करता NGO कडे जे बेस्ट म्हणजे बरे काम करतात या सेक्टरान तांच्या कडे डिस्कस करता what best practice in other states किंवा दुसरे कडे जो बेस्ट प्रॅक्टिस सुरू आसा तांच्या कडे करता. आमी एक काळ लक्षात घेवपाक जाय आमी गोवा स्टेट रेबीज फ्री स्टेट जाल्ली. फक्त हाल्लीच ते 5 भायल्या स्टेटींतल्यान हांगा आयले सो ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम जालो. नाजाल्यार आमकां ऑलरेडी रेबीज फ्री स्टेट पूण आमी डिक्लेरूय केल्लें. स्टरलायझेशन जे आहा पळय न्हू 100% स्टरलायझेशन खरें आमी प्रोवायड करता. डिपार्टमेंटाच्या वतीन जितके NGO काम करता तांकां स्टरलायज करपा खातीर जे कितें लागता ते आमी मदत करीत आसा. बट आत्ताच्या घडीक म्हणजे तशें ओन डिपार्टमेंट हें सगळें हँडल करूंक शकना म्हाका खबर आहा आत्ताच्या घडीक. बट सगळ्या जाणांक आमी पयल्यान पयली हाजी एक पॉलिसी डिसायड करता. तुमकांय दाखयता तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्संट रोझारियो आणि संगीता ओली. पारंपय मडकय वाठारात प्रताप नायकाच्या घराची वणत रातीकडेन कोसळ्ळी. कुशीच्या घराचें लुकसाण जालां. घरात कोण नाशिल्ल्यान जिवीतहानी जाली ना. पिडेस्तांनी सरकारी मजतीची अपेक्षा केल्या. पारंपय आहा आणि तुम्ही पळयता की प्रताप दिना नायक हांचें घर हे दिसांनी सतत पावसा लागून जोरदार अशें पावसा लागून तेंचें घर कोलॅप्स जाल्लें आहा. तेजी जी एक वॉल आसा एक सायडची जी वॉल आहा ती टोटली कोलॅप्स जावन दुसऱ्या शेजारी घराचेर म्हणजे गोकुळदास नायक हांचे घराचेर पडून तेंचेंय घर डॅमेज जाल्लें आहा. म्हणजे तेंचो जो बाथरूम हाची वेवस्था केल्ली घरा कडेन तो बाथरूम तेंचो तो कोसळ्ळो आहा. सुदैवान ह्या घरांत बाकीचे मेंबर्स कोण नाशिल्ले फक्त एकटोच प्रताप आशिल्लो तो बी दुसऱ्या सायडीन आशिल्लो पण सुदैवान तो वाटवलो. त्याच प्रमाणे दुसरे घरार जी पळय वॉल कोसळ्ळी हो इन्सिडेंट जो जाल्लो तो रातचो 2:30 जेन्ना अकस्मात आवाज येयलो म्हण शेजारचे लोक उठून पळोवपाक लागले तेन्ना तांकां कळ्ळें की प्रताप नायक हांची ही वॉल कोसळ्ळी आहा. पूण सुदैवान दोनूय घरांचे लोक वाटवलेले आहा. त्याच प्रमाणे दुसरे दीस पंच विनोद नायक हांच्यांनी पंचायतीक तशेंच तलाटी घेवन हांगा ह्या घराचें इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून जी कितें पळय लुकसाणी आहा त्याची नोंदूय करून घेतली आहा. हांव तांकां त्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे तात्काळ जें कितें जें फुडलें घर कोसळो जायना म्हणून जें कितें पळय करपाक जाय म्हणून त्या खातीर तात्काळ जी एमर्जन्सी जें कितें करपाक जाय न्हू फॉर एग्जाम्पल हें पळय दिसता फॅब्रिकेशन जे पायप बीन लावन तांकां आडोवन तें सद्या दवरलेलें आहा. त्याच प्रमाणे हें जें कितें आसा फुडली जी वॉल आहा ती केन्नाय कोसळपाकय शकता. ह्या प्रमाणे हे मातयेच्या घरांची ही दुर्दशा आहा. आनी हें घर फक्त हें प्रताप नायक हांचेंच नासून इतर खुबशीं घरां हांगा मातयेची आहा जेणे करून ती केन्नाय कोसळपाक शकता कारण पावस हो कंटिन्यू झडत आहा. त्या खातीर ह्या ज्या घरां खातीर ज्यो काही स्किमी आहा काही ज्यो योजना आहा त्यो त्या लोकांक पावपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण सरकारची ज्यो योजना आहा हावस रिपेर म्हण किंवा रिनोवेट हावस करपाचें म्हण त्यो स्किमी लोकां मेरेन आजून मेरेन कांय पावना. आमच्या पारंपाच्या वाठारांत तर कांयच हांगा पावले ना. ह्यो स्किमी खंय गायब जाता. त्याच प्रमाणे सरकारान अश्यो ह्यो स्किमी करपाक जाय जी तांकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता ह्यो स्किमी घेवपाक. फॉर एग्जाम्पल तांकां ओनर जे भाटकार म्हणटाचे
त्यांचे ऑब्स्ट्रक्शन येता त्यांचे भाटांक ही घरां असल्या कारणान ते रिपेर करपाक ऑब्स्ट्रक्ट करता. ह्यो सगळ्यो गजाली खातीर ह्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी व्यवस्थीत ह्या लोकां मेरेन पावना हेचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. म्हणलें आमच्या शेजाऱ्याल्या म्हाज्या घराचेर येवन पडलें आनी असो खूब म्हाका लुकसाणी जाली. 1 लाखा वयर लुकसाण जाली. आनी कितें काय म्हणल्यार म्हाजो घोव घरा कडेन आसा आनी हांव घरा आसा आनी चेडूं म्हाज्या आनी तें शिकता. पूण गव्हर्मेंटान म्हाका हेल्प करचें. 1 लाखा वयर तेच्या वयर म्हाका लुकसाण जाल्लें आहा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवार बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. PWD खातें कितें कितें चमत्कार करीत सांगपाक येना. रस्त्या वयल्यान मनशांक गायब करपाचें सामर्थ्य ह्या खात्यांत आसाच. आता रस्तो विभागाचे कृपेन रस्त्यांचेर चिखल कालो अणभवपाक मेळटा. देखीक फोंड्या रामनाथी ते उंडीर मेरेनचो रस्तो पुराय रस्तो खणून सोडला. दुरुस्तेक मुहूर्त मेळ्ळो ना. हो रस्तो आमची हाडां खिळखिळी करता. थळाव्यांचो स्पश्ट आरोप. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. रामनाथी ते उंडीर हे रस्त्याची सामकी चाळण जाल्ली आसा. लोकांक चलून वचपाक वाट ना. दुसरे दोनी सायडीच्यो ज्यो वालेती आसात, ज्यो गटर आसात, ते गटर थंय काडलेलेच ना आनी वयलें उदक सगळें रस्त्यार येता आनी रस्त्याक सारके फोंड पडलेले आसात. व्हडले व्हडले पोटफोल पडलेले आसात. ताका लागून लोकांक मोटरसायकल चलोवपाक मेळना, कारूय चलोवपाक मेळना अशी परिस्थिती आहा. लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की हे बेगीनचे बेगीन रोड हा तो रिपेर करचो आनी लोकांक दिवचो अशी लोकांची मागणी आसा. जेन्ना हांगा इतले ते 2 म्हयन्यार पावस पडटा, हे खर्चे काडून दवरल्यात 1 म्हयनो जालो खर्चे काडून दवरल्या, तेन्ना ब्लॉकेज जाता. अख्खे रस्त्यार उदक, लोकांक 2 गाडी हांगा सुटना कित्याक हे मदीं आसा. लोकांक चलपाक मेळना हांगा सध्या अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कोण हांगा आयकूंक तयार ना. पंचायत सांगलें, पंचायतीन सांगलें करता, फक्त करता. एकटो सांगता PWD कोण आनी खंयचे. आतां आमी लोकांनी जेन्ना करप कितें हांगा 2 गाडी येयल्यो, 2 गाडी सुटत ना ह्या सायडीक. लोकांक पयर आनी हांगा व्हडलो एक्सिडेंट जालो तोवल्यान. एक भुरगो मेलो सुरू थंय. तेजे पण आनी थोडे तोपल्यान पडले. आमच्या वाड्यार पयशांचे तोपल्यान पडले. गडत आसा, कोण उलयना. हांगा रस्तो नाचो दिसता. रस्तो सगळें पडलेलो आसा. इलेक्ट्रिसिटीनूय पडलेलो आसा, PWDन पडलेलो आसा, एवरीडीन पडलेलो आसा आनी सिवरेजीन आसा तो आतां लोकांक चलपाक मेळना. सिवरेजीन पडला. शेवरीन पडलेलो आसा. आमच्या आमी या गाडी होता हांगा 2 गाडयो सुटना सध्या ही परिस्थिती जाल्ली आसा. गटर काडले ना. गटर PWDन काडलेले खंय पण माती परोना. माती परत भितर पडली. ब्लॉक जाल्ले आसा पळय हांगा सायडीक. पयर सांगू उदक म्हणजे भितर दुकानात चालले पळय. हे ब्लॉकेज जाल्ले आसा. ही माती आसा, ही माती परत भितर पडलेली आसा. कळ्ळें. ही माती कोण काडलेली. ही PWDन काडलेली म्हणजे पंचायत सांगता. कळ्ळें. PWD काडलेली. इलेक्शन भरून भरा न्ही दिसता. इलेक्ट्रीक केबल दिसता सगळे. सगळे परत पडलेले आसा. केबल दिसता. इलेक्ट्रिसिटीचो तेंच्यानी पडलेले आसा. ते केही सायडी पडलेले, केही सायडी पडल्या. कळ्ळें. आमी सांगून सगळे लोकूय हे लोक कोण उलयना. कित्याक लोक कितें म्हणटा उलोवन फायदो काय ते बरोबर लोकांचे. उलोवन फायदो कांयच ना. उदक पेटलो, बॅटरी शॉर्ट जालो, गाडी उदक पेटलो, घरा हांव सारवार आनी पळय म्हाजे ऑब्जर्व पडले. लोकांना भेणमोड चलत आसता न्ही लोकांना भेणमोड न्ही. भेणां लोक ते सांगत वाट स्वता रिपोर्टरूच सांगता आपूण एवढे येयल्लो कित्याक तरी आपले भेंड मोडले रिपोर्टर मागीर आमचे सोडून भायर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि भक्ती पै बाळगी. आषाढी एकादशीचो परमळ सगळीच कडेन पातळ्ळा. पंढरपुरात विठ्ठल नामाचो गजर घुमता. गोंयांतले भक्त भाविकय विठ्ठलमय जाल्यात. पळोवया गोंयचे नाद ब्रह्म.
एकादशी निमित्त सर्व गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब शुभेच्छा. आषाढी एकादशीच्या निमित्तान म्हापसा मध्यभागी आशिल्ल्या ह्या मंदिरात आज आषाढी एकादशी पांडुरंग विठ्ठल रखुमाई हांची अभिषेक आनी महापुजा करपाचो मान म्हापशांतल्या ह्या लोकांनी आखाडी भक्ता बद्दल हांवें ते सगळ्यांचे भक्तोटले आनी बाकी सगळे भक्तगण हांचे खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा. एक भक्तिमय वातावरण या निमित्तान त्यामुळे हांव सगळ्या म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक आज एकादशीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो नाम जप ह्या विठ्ठल मंदिरात सातत्यान 8 दीस केलो गेलो. साधारण अर्धा तास आम्ही केलो, पण 8 दिसांक आम्ही जवळ 30,000 पेक्षा जास्त वेळ या मंत्राचो जप केलो आणि या ठिकाणी संपूर्ण पॉझिटिव्ह एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जी म्हणतात ती या मंदिरात निर्माण झाली. आयज हरमल ते सांखळी अशी पांयवारी वर्ष तिसरे आमी हरमलच्यान सकाळी 5 भायर सरलेले आनी करीत आमी एक बिचोले पर्यंत पावल्या. सलग तिसरे वर्स एक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद युवकांचो ह्या वारयेक मेळ्ळा. आज पंढरपुरात लाखांनी हजारांचो समुदाय हे विठोबाचें दर्शन घेता. सकाळ फुडें स्नान करून विठोबाचें दर्शन जाता आनी मोठ्या दबाज्यान ही एकादश आज ह्या देशात साजरी केली वता. हांव सगळ्या भक्तगणांक म्हजे शुभेच्छा दिता. भारतवर्षात मोठ्या प्रमाणात वारकरी संप्रदाय असो किंवा बाकीचे सगळे लोक असो आणि आता गोंयांनी जवळ 50 पालखे वता ते सगळे हो आषाढी एकादशीचा दिवस मनयतात, उपास करतात, व्रत करतात. वर्षा पद्दती प्रमाणे हो मोठा उत्सव जो पंढरपुरात आषाढी एकादशीचा उत्सव हजारो लाखोच्या संख्येने वारकरीच्या उपस्थितीत साजरा केला जाता. त्या धर्तीचेर आज ह्या मडगांव एक प्रति पंढरी हांगा तयार जाल्ली आसा. सकाळच्यान मोठो उत्सव हांगा सुरू जाल्लो आसा. वर्ष पद्दतीप्रमाणे आज सकाळच्यान आमचो विठोबा देवळान उत्सव सुरू आसा. 7 सुमार अभिषेक जालो, मागीर उत्सव मुर्तेक सहज ते भाविकांक लागून अभिषेक दवरलेलो आमी 7 ते 10 तो बरे भशेन पार पडलो. आज आषाढी एकादशी निमित्त आमच्या मुलांनी अगदी एका दिवसात काल सराव करून कवळेट ते विठ्ठल मंदिर अशी पायी दिंडी काढली आणि त्याला सर्वांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्याबद्दल सर्वांचे आभार. तसेच आमची जी संकल्पना आहे ती पूर्ण दिवसाची संकल्पना आहे. भुरग्यांनी तरेकवार म्हणजे कोणी तरी वेशभूषा अशी केल्ली आसा. पंढरपूर जाल्ली आसा, कोण रुक्माई जाल्ली अशें आनी वारी अशी जशे कडेन लोक पंढरपुरा वयता तशी हे भुरग्यांनी भुरग्याचे बऱ्या ड्रेसान येयल्ले आसा आनी
बरे तरेन वारीक कशें म्हणटा तशें हांगासर वातावरण निर्मिती केल्ली आसा आनी ह्या आषाढी एकादशीचें जें कितें म्हत्व आसा तें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा आनी गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नुस्त्या बगर गोंयकार स्वासय घेवपाक शकना हाच्यो देखी अदीं मदीं पळोवपाक मेळटात. नुवेच्या वेस्टर्न बायपासार नुस्तें विकपाक बसतात. गिरायकां थंयच गाडयो पार्क करून घिट्टी घालतात. परिणाम येरादारीत आडमेळी येतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता तुम्ही जाणा आसतले की पावस पडटरे नुस्त्या मेळना आनी आमी गोंयकार जे आसात हे नुस्त्या खातीर सामकी पिशी जातात आनी हे नुस्तें घेवपाक मेळत थंय रावतात आनी अशें जे आसात आमी नुस्तें घेवपाक आमचे गोंयकार जे आसात हे जे वेस्टर्न बायपास जो रोड आसा नुव्या वाटेर ह्या जाग्याचेर आज नुस्त्या घेवपाक रावले कडेन आसात आनी इतले रावल्यात की हांगा नुस्त्या घेता खरें पूण हांगा जी ट्रॅफिक आसा ही ट्रॅफिक जाम करतात. लोकांक हांगा वचपा मेळना. लोक मदीं जाल्यार मदींच गाडी पार्क करतात, बायक पार्क करतात आनी नुस्त्या घेवपाक रावतात. नुस्त्या घेवचेंच पूण शिस्तीन घेवचें. जे तरेन तुमी सायडीक गाडी लावन लोकांक ट्रॅफिकेक त्रास करनासतना तुमी हे नुस्त्या घेवचें म्हणून मागतात. त्याच बरोबर कितले जाणांनी आज सांगले कडेन आसा की ह्या जाग्याचेर आमकां खूब त्रास जाता कित्याक नुस्त्या घेवपाक जे लोक येतात ते खंय तरी रस्त्यार मोदी लायतरीक हांगा ट्रॅफिक एक जाम जाता आनी हांगा लोकांक वचो मेळना. आज आमी ज्या लोकां कडेन उलयले ते सांगतात की आमकां खूब त्रास जाता. तेन्ना लोकांनी बरे भशेन सायडीर रावन हे नुस्तें जें आसा हें घेवचें आनीक कोणाक त्रास करनासतना अशें म्हणून लोक मागतात. त्या बरोबर पुलिसेन हांगा लक्ष दिवचें आनीक ही ट्रॅफिक जाम जी जाता ही ट्रॅफिक स्मुथली करची म्हणून ते मागतात. ट्रॅफिक जाम जायत जाता उदो बरो ओवरफ्लो जाता सारकें शेतांनी थंय आनी चान्स ना येवपाक लोकांक. सो थंयसून गाडी स्लो जावन येता आनी मागीर पळय इंपोजरींग कितें जाता थोडे पळय पार्किंग करून रस्त्यार पार्किंग करता आनीक गाडी येयल्या वचपाक त्रास जाता. सो हांगे ट्रॅफिक बंद जाता. आतां हांव पुलिसे कॉल करपाक आहा. आतां हिंग येयला आनी पयलीं चोया म्हणलें कितें जाता. हांवूय गेलो पळय हांव हिंगा ट्रॅफिकान न्हिदो आतां उरलो पळय आनी आतां ट्रॅफिक म्हणलें काय ना म्हाका आमगे प्रॉब्लेम काय ना. कोणाक गाडी हे पळय सगळे बायक बीक लावन ते नुस्त्या घेता आनी तेन्ना ट्रॅफिक जाम जाता. हे पयलीं थिंग आसतालें थिंग मुखार आतां तें उदो बरोवन सारकें हें जालां. सो आतां तें पळय हिंग येवन आहा सो हिंग रावलें म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण चिंता तें पळय ट्रॅफिक जाम जाता न्ही. सो ईच एंड एवरी हेजेर तुमकां दीस पडटा. आतां तूं मत रावल्या पळय कितली स्लो जाता तें ट्रॅफिक. मुद्दम तुमी आतां फोन काड हें थंय हिंगा कितें हें लोकांक कळपाक जाय सारकें मातशें कित्याक नुस्त्या घेता खंय पार्किंगूय ना आनी हिंगा आतां प्रॉब्लेम तें जाला आनी ट्रॅफिक पळय जाम जाता. थंय उदक भरोन थंय सारकें जाम जाता मुखार पुराय रोडाचेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान SCC लोटलेचेर 5-2 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. आवर लेडी ऑफ होप चर्च खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली. दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. SCC लोटलेच्या वेलरॉय फेर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. 5-2 अशा गोल फरकांनी जैत मेळोवन युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान सेकंड फादर ब्रुनो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार खेळ.
365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत मान्सूनान नेट धरला आनी 2 दीस गसगशीत पावस पडटलो. IMDन 19 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. बिरेस्तारा कांय सुवातांनी कमी चड पावसाची अपेक्षा दवरूं येता. कांय कडेन उटंगराचो पावस पडटलो, गसगशीत वारोय घोळटलो, जाका लागून झाडां पडपाच्यो आनी पालसनां कोसळपाचो धोको वाडटलो. नागरिकांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. IMDच्या अदमासा प्रमाण तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 19 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट, पडटलो खर पावस, घोळटलो वादळी वारो. 18 तारखे मेरेन दर्यांत खर हवामान, बोटी धन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. बेरेस्तारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.